म्हटलं आता एक सेलिब्रेशन बारीकशी करूया. थँक्यू फॉर द केक. हॅपी बर्थडे बाबा. बायचा सगळ्यात बर्थडे सगळं ऑपरेशन केला पण त्याचं टॅलेंट केलं त्याला गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. सो बाय खाते आमकां कितें कितें करचें पडटा पळय. सो सकाळच्या उठून ताका कितें खावपाक दिलें तें खावना हांवें. सो मँगो कट करून दिलो आतां एका. सो मँगोय कट करून दिलें, मँगोय खायना जालें. सो फायनली हांवें ताका कितें केलें पळय, इल्लोसो मँगो शेक करून दिलो. पूण तें ताका वखद कशें इल्लोशें दिल्लो, इल्लेशें पिलें, स्ट्रॉ दिलें, स्ट्रॉवानी पिना. ताका कितें दिसलें खबर ना, वखद काय कशें कितें. सो और इल्लो इल्लो घालून हाडटा वतयता म्हणून. सो आतां हांगासर ताका मग घालो तितून उडयलो पळय शेक सगळो. आतां बाबा पिरे पिरे क्लॅप मारता तशें करना शी हात घालना. पिया क्लॅप मारता क्लॅप मम्मी क्लॅप मारो क्लॅप हा पी हात घाला. आनीक दिता पिया. सो ताका आमकां कितें मातशें ट्रीक करचें पडटा. यूज कितें पिवपाक खावपाक कितें हें करूंक सोदना. कशें रावता ना खायनासतना उपाशी. हय. सो आतां डायरेक्ट आज सांजचो ब्लॉग हें करता कंटिन्यू. सकाळचो केलो तितलोच म्हाज्या म्हणजे टायमूच गावना. बायच्या फाटल्यान नाचता हें करता तें करता आनी हांव ब्लॉग करपाक विसरलें. आज कांय ना ब्लॉग, एम्प्टी ब्लॉग. बायक कितें ना सांजचें न्हू फ्रुट्स खावयता कितें तें हें दिसांनी खबर ना. 4-5 दीस जाल्यार कितेंच खायना. सकाळचें कांय खावंक सोदना, मागीर सांजचें कितें करता जाल्यार खायना. कितें दिल्यार सुद्दां खायना. सो आयज पळोवया म्हणलें एक ट्रायल. हांव तें हें रायस वालीचे गोड बीन कितें करता. आयज ताका म्हटलें मिरची घालून एकूच मिरची घातल्या सिंगल हांवें आनी तळसून तें गाजर मटर बीन घालून अशें हें केलां. हांव न्हू आयज घामेलें कशें घाम येयलो रे. सो कितें तें करता सगळें कट बीन करून सगळें घातलें. उपमा टायप केला पूण रायस वालीचो. तो हांवें शिजत दवरला. हितून हांवें गाजर किसून घातला, मटर घातला, हें जिनूच सगळं भाजून घेतला हांवें. आनी हितून हें फोडणी घालून कढीपत्ता बीनची सासवा बीन घालून फोडणी घातला. गाजर भिजून जिनूच तळशिला आनी साखरय मिक्स घातला आनी मिरची घातला. सो तिखट गोड केला पोळ्या खाताला. पूण तो चड जालो, इल्लोसो घातल्यार खूब जाता आनी शिजोवचो पडटा खूब तें रायस वारी. सो शिजत दवरला. जावनी ऑलमोस्ट जावपाक येयलें आनी परत ड्राय केल्लो, परत आनी इल्लो घातलें शिजोवना म्हणून. पळोवया होपफुली खाता काय. सो हें सगळें जालें हें करता आनी आतां न्हू हांवें फाटलें गॅलरीचे सगळें काडून 2 दीस जाले. म्हाका टायमूच ना जळपाक. थंय सगळें घातलें. इतलो कचरो कसो हें व्हरना आनी ड्राय बॉक्सीस आहा बेश्टे आहा, कार्टून बिटून पेपर सगळें नाका जाल्लें. सो ते हांवें उडोवन सकयल उडयलेलें. थंय उजो घालता आतां. तुमकां दाखयता कितलो अशें व्हडलें डंपींग करून दवरला. सकाळच्या याद येता आनी म्हाका डायरेक्ट रातचो येता दनपारां बीन. सांजची यादूच येना उजो घालपाक. सो सांजचें म्हटल्यार आतां उजो घालून येतलें थंय. शी घमाघम जालें आज. हे गरमी सवली म्हणजे ते उजो घालतलें आतां. हें जालें की थंय वयता तुमकां दाखयतालो. परत मागीर रातचे याद येयली म्हाका 11:30. ते सब सांजे नाका म्हणलें. काल मागीर नाचल्या तेवूय उरले. आतां बरी सांज जाला. वारो मातसो कमी आहा. आतां कचऱ्याक उजो घालता आनी इल्ले थोडे हाडले बॉक्सीस बीन सगळे वांगडाच उजो घालून घेता आनी मागीर परत फ्रेश न्हाता. सो तेच्यान हें तें करता म्हाका सगळें आंगाक सुद्दां घाण जालो. सो भायर उठच्या पयलीं म्हाका न्हाण बीन घेवंक जाय. बायक ते केल्यार तें बरयता. मागीर वारो मातसो कमी आहा ना. मी पळयता म्हाका रोखडें येतलें पळय. उलो मारल्यार त्रास कितें येयला म्हणून. वयर बसला पळय मिकू. हें पळय वयर बसला पळय. ए मिकू येयना सकयल. हांव सकयल येयला मरे. यो मरे. सो आतां नायट टायम जाला. कितें न्हाण बीन येयलें सगळें केलें बिलें सगळें. आतां बायच्या आतां जेवणाची तयारी करता. आज बिजी डे कसो आज फूल डे. सो आज हांव मागीर मातशें न्हू मातशें सदां खिचडी कशें पुलाव खिचडी कडेन मिक्स बरयतालें न्हू रातच्या टायमार. सो आज म्हटलें ताका पनीर पुलाव टायप करुया म्हणून. आनी हांगासर कितें केलां आनीक मातसो तळशिला बीन तळशिला हां टॅमॅटो आनी फ्लावर घातला तितून. सो हितूनच आतां घालता. आनी थोडे बटाटूय कट केला. गाजर किसून घालतलो थोडो. पनीराचे तुकडे घेतला. पयलीं कट केले फ्राय करून घेतले आनी तेच्या वांगडा मागीर हें दाळ आनी हें भिजत घातलेलें हांवें तें यूज करतलें. सो पनीराच्या हेज्या वांगडा हांव मातशें तळसून घेता. सो पनीराचें कितें हांवें सगळें तितून सासवाय दिसता तें सगळें उरलें पळय म्हाजे सगळें सायडीक. तें कितें करता सगळें पयलीं तळसून घेता पनीर.
सो पनीरान कितें मातशें बरें प्रोटीन आहा तें सो बेश्टें बीन खायना जाल्यार एटलीस्ट तितूनच मिक्स करून तर दिता येता तेन्नाय हांव ताका पनीर भुर्जी करता मिक्स बरोवपाक तशें खाता तेजें चडशें मागीर खूब दिसांनी म्हणजे रोखडें जायना सगळें तें जशें दिलें की मागीर तें विकता खावपाक म्हणजे आवडना म्हणजे ताका मागीर तें खावपाचें स्कीप करता सो पळोवया करता आनी पळोवया हांव येयलें तशेंच केस बीन दवरलेले आहा तशेंच आसले आनी आतां पळोवया आतांचें कसो कितें प्लॅन आहा म्हाजो वचपाचो आयले ते परत वचपाचो प्लॅन आहा पळोवया केन्ना कशें जाता गाडी फाल्यां खंय आहा खंय वयतली केन्ना येतली कितें आहा तें अजून कांयच डिसायड करना हांवें सांजाक विचारता आनी पळोवया कशें कितें तें बाबा हे कितें रे हे कितें हे कितें हे कितें पापा कितें तें पापा कितें सांग हॅपी फ्लावर्स बर्थडे रे हॅपी बर्थडे रे आज कितें आहा तुमी हे करा गॅस करा कितें आसतलें कितें आसा बेस्ट आज राव रे सो काय ना आज एक न्हू एक सरप्राईज केक म्हाका आयला सो हांव बायचें जेवण करतालें आनी बॅल रिंग जालें आनी शंकराक म्हणटा हांव जाल्यार कोण तरी येयला आसतलें म्हणून मुस्ताक शानू बीन चावी दिवपाक जाय आनी कित्याक अशें कितें हे करपाक बीन म्हणजे शंकरान दार ओपन केलें न्हू रे अरे दी आमकां शंकरान दार ओपन केलें आनी शंकर म्हणून केक घेवन येयला हांवूय सरप्रायज केक सो ही केक घेवन येयल्ले आहा अंकितान म्हाका दिला सो स्पेशल हांव बायकूचे बर्थडेचे जावं कितेंय सगळे केकी तुमी पळयला न्हू सो त्यान केल्ल्यो केकी राव रे ए राव मरे ओके तू उलय न्हू सो सगळे त्यान केकी केल्ल्यो बायचे बर्थडे जावं फर्स्ट टूथ फर्स्ट हेअर कट जावं कितें फेरी टेल्स कितें आहा ताजें नांव हांव घालता सो ते बरे बरे केक करता आनी मुद्दम ताणें म्हाका बेक करून धाडला सो आतां तें रावंक जायना सो आमी म्हटलें आतां एक सेलिब्रेशन बारीकशें करूया थँक्यू फॉर द केक आं चल तेजी केक मात टेस्ट सारकी सुपर्ब आसता हॅपी बर्थडे बाबा बायचो सदांच बर्थडे केक कसली करता आमची एनिवर्सरी जावं कितें बाबा बारा रे बाबा केक काडूंक जाय म्हणून तुवें कितें केलां अरे सोड रे कितें केलें म्हाका हेकाय जाय मरे ती रिलाक खातीर कितें केलें तुवें आज कट केला रे सारको कट करून इतले कित्याक केव केव करता असं कट कर आनी काड न्हू जालें न्हू एक कर्नर कट केला हो काड इतलो पार्ट कट कर पण पळय हांव केक कशी आहा बरी केला डेकोरेट तेणें सो बेस्ट सांगलेलें बीन ना सरप्राईज केक मरे सो थँक्यू हा फॉर द केक हांव खावन पळयता अंकिता सो तेजे आहा द केक फेरी म्हणून हांगासून हाडलेलें तेच बायचे बर्थडेचे जावं सगळें ऑकेजन केला पळय तर तेणेंच केल्लो मामा बाबा राव तयार लायना शूट कर काय बरं कंटेंट दिता तुका बाबा ती केक केक आनी दी रे मम्मा बाबा राव नाका आमकां कट करूंक जाय रे हांगाच कट करपा प्लेट बाबा त्याची कोणाला केक वेस्ट करनाका रे मम्मा ओके दी रे मातसो मम्मा घय पुरो हॅपी बर्थडे आपण खाता खंय बाबा तशें खायना रे असं प्लास्टिकचे मम्मा दिता तेका घर आनी कट करा पळया तेका कट करूंक जाय बाबा रावा सो ही खरेंच एक सरप्राईज केक आसा आयज कितले ओकेजन ना कसलें आमचें सेलिब्रेशन कांयच ना आमचें नॉर्मल आनी ब्लॉग म्हाजो सिंपल आसलो सगळ्यांनी शूट सुद्दां करनासलो टायमूच नासलो सो अचानक केक येयली सो म्हटलें बारीकशे ब्लॉगान घेवया थँक्यू अगेन आं म्हाका तेजी केक न्हू खूब आवडटा सो हांवें फ्रेंडांक म्हटलें एक बारीकशें सेलिब्रेशन करूया आनी खावया गरमी जाता फॅन बंद केल्लेले चल शंकर काढतो अभि मम्मीक कसं दिता मम्मीक हातीन काय प्लेट हे तेका पळय तू खंय वयता हां दी पुपी लागीं घे ती येवंक पळय घुसले ते भितर पडटले पळय तेका बाबा पळय हॅपी बर्थडे करता हॅपी बर्थडे मम्मा हॅपी बर्थडे राव हां यो आता पडटलो
त्या कसं हां तू खा हे तू खा बरेलो मा नका बरे लागता रे खा खाया खाया तू नका नाही चॉकलेट नका चॉकलेट ना कितले व्हडले रे आ कत्ता बाबा कशी लायली ए, बाबा झाला हॅपी हा, बर्थडे झाला येते. बरे नान पी रे, नान पी रे. गिफ्ट रे ए नान पी रे नान पी रे गिफ्ट रे मम्मा गिफ्ट रे मम्मा मम्मा गिफ्ट दे बरे हॅपी बर्थडे ची गिफ्ट दे बरे ना नान पिता किदे रे खय रे ऐ वा 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 चल घे तुझे खाया आणि सोपया व्हिडिओ घे खा तू कॅमेरा त्या गंगाला ना बरे सातारा खा इल्लो खा बरे इल्लो तो घे हा काय घेता अरे तेका पय पडत तो नाचता शंकर हा म्हणून डान्स करता पय राव रे पय तेका काय तिची वेळ घालले होते सॉंग नाही ना मी तो सॉंग म्हण ला 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 म्हण बरं काय झालं हो ए टुकमाटुकू ते डान्स करताना माटुकू करे टुकमाटुकू कुटुंबकुटू कुटुंबकुटू ते आलं रे ते काय सॉंग लागले की समता स्टार्ट करतल ते आता हा